Gathered together here, and whenever we speak about games, games means we all come together. There is no religion, no caste, no creed. We all play because we want to play. And this is the plan of God that we come together. And especially आज आम्ही एकठांय जाल्या कित्याक पोंडा फिगर्स आज फेस्ट करता भाग्यवतानाचे आणि भाग्यवताना म्हणल्यार तिचे नाव म्हणल्यार कृपा आणि ती एक संत हाली म्हणून आणि तिची धूव सायबीन माय जी आमच्या सगळ्या मोगाची आणि कृपा म्हणल्यार एकामेका सगळे बरे करूंक आम्ही बोलून गेल्यार देव आमचे सगळे कृपा दाखयता आमचे सगळे मोग दाखयता आमचे सगळे बरे घडून हाडता तर आम्ही ताका दिनवास दिवंक जाय तिची वाखणी करूंक जाय आणि ह्याच देवाचे मोग हा की आम्ही सगळी एका मनाची एका काळजाची जावून आणि आज पोंडा फिगर्स आपले परब करता आसतना तुमकां सगळ्यांक फेस्ताची परब मागता आम्ही जरा मागता आसतना सगळे आमच्या भाव भयणी खातीर मागल्या 9 दिसाचे नवीन आम्ही केले आणि या 9 दिसाच्या नवीनात आम्ही जायते विषय काढून घेतलो विषय जावन आसा प्रकृतीचो विषय जावन आसा भुरग्यांचो विषय जावन आसा हँडिकॅप चिल्ड्रन विषय जावन आसा आजा आणि आजोबी आजा आणि आजी शेपाय आणि शेमाय आणि जसे जायते विषयचे नियाळ केल्या आणि दर एक विषयाचेर आम्ही मागणी केल्या तर तुमच्या खातीर आम्ही मागता आणि मागीत आसा आणि I pray that all of us are always one. We don't divide ourselves, but we always keep ourselves one. Because in all our hearts we are all Indians. And Indians as we are, Goans as we are, we need to love each other. So that is my message goes out to each and every one of you. तुमच्या सगळ्यांक मागता होच एक बोन एक काळीज दवरात जशें पळयात आतां आमी फुटबॉल खेळूंक आयल्यात म्हूण सॉरी फुटबॉल पळोवंक आयल्यात म्हूण आनी आमी कितें पळयता सगळें बरें करून जाता तशेंच बरें करून तुमच्या सोबीत जावं तुमच्या कुटुंबा सोबीत जावं तुमकां देवान भरपूर कृपा दिवंक म्हूण जशें कृपा आमकां मेळिल्ली आसा तशीच ही कृपा आमकां एकामेकांक दिवंक जाय सो विश यू ग्रेस विश यू ब्लेसिंग्स विश यू पीस गॉड bless you. Thank you. आमचो फुटबॉल टुर्नामेंट हो लास्ट 5 वर्सां पासून म्हाका मनोज बापकिणी फ्रँकी ऑजवाल्ड सुवारीस नेव्हियो पेरीस हेणें ऑपॉर्च्युनिटी दिली आनी ज्या तरेन देवाचो आशिर्वाद जाय म्हणटा सेंट एनिसो आशिर्वादान आमी हो टुर्नामेंट आमची जी स्टँडर्ड आहा ती वाडत वता आयज बरें दिसलें पळोवपाक एक ग्रावंडार बसपाक खुर्च्यो नाशिल्ल्यो बट तरी सुद्दां ग्रावंडारूय जागो नाशिल्लो इतले लोक भरिल्ले. So I am very happy and I request the government and whoever is the new sports minister to see that Ponda gets a good international football stadium or at least a football ground where the players grow. एक बरें दिसता की आज आमचो देसाय बाब जो वेटरनाचो रेफ्री जालो फ्रॉम गोवा फुटबॉल असोसिएशन हांव ताच्या खातीर कॉंग्रेच्युलेट करता मनोज एंड टीमीक कारण म्हाका दिसता भुरगे जेन्ना आमचे फुडें सरतले भुरग्यांक जेन्ना ही ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली आनी ती क्रिकेटूच न्ही जाल्यार फुटबॉलाकूय मेळपाक जाय व्हॉलीबॉलाक मेळपाक जाय कबड्डीक मेळपाक जाय एंड आय एम व्हेरी हॅप्पी दॅट फ्रॉम लास्ट 5 years वी कॅन डू एंड कॉन्ट्रिब्यूट समथींग फॉर द फुटबॉल इन पोंडा एंड दीस टायम पोंडा फुटबॉलच खेळ आनी हांवें ऐकलें ते थोडे प्लेयर्स सांगताले आमी एकूच गोल आमचेर पडलो म्हणून सो वील ट्राय टू सी दॅट थ्रू दीस पीपल पोंडा आमचे फुटबॉलाचो की बाबा आमी येता तो टुर्नामेंट पोंडा फुटबॉल जिखपा खातीर जे कितें कमी पडटा तांकां आमी फाल्यांच्यान सुरवात करतले आनी त्याच प्रमाणे हांवें मिडिया भावांक सगळे मनांतल्यान थँक्यू म्हणटा तुमी इतल्या पयशान आयले तुमी आमकां सपोर्ट करता तुमचो चॅनल आनी तुमचो हेरल्डाचो आय रियली थँक एंड कॉंग्रेच्युलेट यू एंड वन्स अगेन विश एवरी गोवन अ हॅपी फीस्ट एंड लेट ओनली लव प्रॉस्पर विथ लॉट ऑफ एबंडन्स ऑफ लव गुड सक्सेस गुड हेल्थ एंड युनायटेड वी विल स्टँड ऑर डिवायडेड वी विल बी फॉलन डावन. थँक्यू सर. Utilize yourself to play, let it be football or any sport, not on the mobile but on the ground, because that is where your energy will be activated, that is where your body will be strengthened and mind will be conditioned. I would say more of mobile is making you lethargic and getting you more of chronic disease from heart to mental stress. On ground, I think energy, your adrenaline and everything improvises. So be on the ground, play on the ground, spend at least half an hour working on your body and your health.
eat proper food, sleep early, wake up early. सर तुमचे टिमी तुम्ही 8-12च घेता 16 कित्याक घेयना हांव फुटबॉलाचो तज्ञ न्ही, बट वेन टायम कम्स श्युअरली वी विल डिस्कस दीस पॉयंट. Sai Avtar scores, leading 1-0. 1-1. Anjuna. Three two. Four three. Five five. If it is Sai Avtar Anjuna 6-5. Now we are going to have the tie-breaker. The tie-breaker. Okay, raffle draw. All eyes on the raffle draw. Zorito. Nerul Sports Club. Ponda footballers thank all the teams that participated in this tournament, and especially our North Goa teams who are coming all the way from the north, have hardships crossing the Mandovili Bridge and also at Bomber. Trophy.